नमस्कार. गोवा टू नाईट स्मिता आळेकराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलायन्स. विश्वजीत म्हणटा ताळगांव ओडिपी ना 3 दिसां भितर पणजेचो ओडिपी. बाबूश म्हणटा मंत्री आमदारांक विश्वासात घेना. बाबूश विश्वजिताचे ओडिपीचेर वाजले. मुख्यमंत्री म्हणटा कांय ना. बीजेपी कार्यकारिणीच्या बसकेत बीजेपीचे मिशन 27-27 प्रदेश अध्यक्ष म्हणटा 2027च्या तयारीक लागले. सरकाराच्या कामगिरीचो सर्वे विरोधकांचो दुस्वास नाका. गडकरीचो कानमंत्र. आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणात वादग्रस्त पुलीस महासंचालक जसपाल सिंगाची बदली. अलोक कुमार गोयचो नवो डीजीपी. पूजा शर्माक अंतरीम थाकाय दिवंक हायकोर्टाचो न्हयकार. गोंय शांत, मात आता दिल्लीवाल्यांची दादागिरी वाडल्या. थळाव्या फुडाऱ्यांचो तेंको. मंत्री निळकंठ उलयलो. गौरव बक्षीचेर सुभाष म्हणटा प्लान करून कर्म प्रकार गंभीर. जूनाक संविधान हत्या दीस. केंद्रीय घर मंत्रालयाची अधिसुचोवणी. गृहमंत्री म्हणटा इंदिरान संविधान लोकशाहीचो गळो अंदिलो. निर्णय काँग्रेसीच्या वरमार. मोदीचेर चढाई. आरटीओ तांचे काम विसरले. येरादारीक शिस्त जाय. नेम मोडटल्यांक भंय जाय. सगळे पुलिसांचेर सोडून जावचे ना. मंत्री माविनाचो आरटीओ एन्फोर्समेंट गाडयांक बावटो. आणि सनबर्न दक्षिण गोंयांत 28 ते 30 डिसेंबर सनबर्नाची सोशल मीडियार घोषणा. 17 वर्सां सनबर्न जातलो उत्तरेत. युरी म्हणटा उत्तरेत ड्रग्स. आता सरकार दक्षिणेचेर सूड घेता. खबरो विस्तारान. ताळगांव ओडिपी ना 3 दिसां भितर पणजेचो ओडिपी अधिसूचित. स्वताच्या भरयेक मोठ्यो बिल्डिंगो बांदतल्यांनी टीसीपीचेर दबाव हाडचो न्ही. टीसीपी मंत्री विश्वजीत बाबुशाचेर चाळवलो. बाबूश म्हणटा टीसीपी आमदार मंत्र्यांक लागीं धरिनात. उपरांत पॅचअप. विश्वजीत म्हणटा आमचे झगडे गोव बायले सारके. मुख्यमंत्री म्हणटा खंयच्या खंय कांय ना. ताळगांव ओडिपी ना म्हूण बोवाळ जालो. टीसीपी आमदार मंत्र्यांक विश्वासान घेवचे पयलीं ओडिपी अधिसूचित करता म्हूण पणजेचो आमदार मंत्री बाबूश उलयलो. A member was there, elected member was there. So basically, if there is any objection he has got, or anything whatever is happening this thing in his constituency, basically he knows of it. So that is it. Now here whatever PDAs have been thrown in the air. No meetings have basically been held. This is not only our PDAs. There are other two PDAs also. So this is not acceptable. We should know what is happening in our constituency. That is very clear. ODP, what about the ODP? ODP of Panjim has been pending for the past 4 years. And as far as ODP is concerned, what you do in regional plan is not a problem. ODP is mostly, it is the minute details of the place area where road, where all the different infrastructure should come. That you cannot do arbitrarily. You cannot just tomorrow one fine day I get up from my thing and I see 300 floor basically come inside of me, and I don't even know. Being an MLA, I myself don't know what is that is. This issue basically was raised by other MLAs also. मजगती मंत्री विश्वजीत म्हणटा आमचे झगडे घोवा बायले सारखे. काही गोष्टी वाईट धरप नसतात. कोणी केन्ना केन्ना आउटडोर्स आसा. गो बायलांमध्ये झगडी जातात. आता बाबूश आणि माझे रिलेशन खूप वर्षाचे. ते गो बायल सारखेच आम्ही. ते कितें नवीन काय ना. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा कसलेच मतभेद ना. कोणाचो कसलो डिफरन्स ना. कांयच ना. बाबूश हांवें पळोवना. मागे पळयता. अशें कितें जाना. नाराज बी मिनिस्टर नाराज आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. एक वेंचणूक जाली काय बीजेपी फुडले वेंचणुकेचे तयारीक लागता. पक्ष 2027चे तयारीक लागला. प्रदेश अध्यक्ष तानावडे पक्षाच्या कार्यकारिणीच्या बसकेत उलयलो. लोकसभेक खंयच्या मतदारसंघांनी कमी मतां पडल्यात तांचो खंय सर्वे करून अभ्यास करतले. मुख्यमंत्री म्हणटा 27त बीजेपी 27 सीट काडटा. ताळगांवां बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणीच्या बसकेत मिशन
2727. आणि त्या लागून हे वेगवेगळ्या दिसता की एखादो सीट आम्ही जिंकले म्हणून कितें खूप व्हडलें केलें काय म्हणून काय करपाक शकना. आम्ही खऱ्या अर्थान एक निवडणूक जातकच दुसऱ्या निवडणुकीची तयारी करतात आणि खऱ्या अर्थान आजपासून आम्ही भारतीय जनता पार्टीची येणारी 2027 ची जी निवडणूक आसा ह्या निवडणुकीची तयारी आम्ही सगळेजण करतले आणि 2027 जसे मुख्यमंत्री म्हणतात 27 22 आम्ही म्हणटाले केवळ 20 आयले 2 आमचे एक 76 मतांनी आणि एक 500 मतां भितर आम्ही हारले पण 22 करपाची ताकद तुमच्या सगळ्या भितर आशिल्ली. 2027 भितर भारतीय जनता पार्टीचे सरकार चौथ्या वेळाचेर परत एकदा ह्या राज्या भितर हाडचें पडटलें आणि त्या लागून जें कितें करपाक जाय तें आमी सगळ्यांनी मेळून करूं जाय. कारण भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी जर ठरयलें ही गोष्ट म्हाका करपाक जाय जाल्यार आमी ती करपाक शकतले. आणि म्हणून आमी दक्षिण गोंयांत कदाचित हारले आसतले पण दक्षिण गोंया भितर आमी 20तले 11 मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीक लीड मेळिल्ली आसा. आयच्या राज्य कार्यकारिणीन आमी म्हणटा तशें कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन माननीय मोदी आणि मोदी सरकार हाजो कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन पास केलो आणि त्याच बरोबर पॉलिटिकल रेझोल्युशन्स गोंयच्या सरकाराच्या बद्दल वेगवेगळी कामां जी आसा ही कशा पद्दतीन चल्ला हो पॉलिटिकल रेझोल्युशनूय बी आयच्या राज्य कार्यकारिणीत पास केलो. एक मिशन 27 हे मिशन घेवन आमी फुडें वता आणि परत एकदा सगळे कार्यकर्ते चार्ज अप जावन पार्टीच्या कामाक लागलेले आसा. अंत्योदय तत्वाचेर डबल इंजीन सरकाराच्यो सगळ्यो योजन्यो पावोवच्यो हो आमचो मुख्य उद्देश आसा. म्हज्या समारोपाच्या भाशणांतल्यानूय बी हांवें तेच डबल इंजीन सरकारच्यो सगळ्यो येवजण्यो ह्यो अंत्योदय तत्वाचेर लोकां पर्यंत पावोवच्यो ही मॅसेज सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या पर्यंत दिल्या. म्हाका खूब बरें दिसता. कार्यकर्त्यांच्या मदीं एक मोठो उत्साह आसा कारण केंद्रांत आनी राज्यांत परत एकदा डबल इंजीन सरकार येवपाक शकलें म्हणून हांव समेस्त गोंयच्या जनतेचो देशाच्या जनतेचे आभार व्यक्त करतां. बीजेपी बरे स्थितीत आसा ती तिगोवन दवरपाची जबाबदारी प्रत्येक कार्यकर्त्याची. मुख्यमंत्र्यान गोंयांत सरकाराच्या कामगिरीचेर सर्वे करचो. कोण दुखावल्यात तांकां लागीं करचें. आसात तांचो विश्वास घट करचो. विरोधकांचो दुस्वास नाका. 2027च्या वेंचणुकेच्या जैताक केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीचो बीजेपीक मंत्र कामाचे ऑडिट खंय म्हत्वाचे. आणि त्यामुळे आज आपली पार्टी जी आहे त्यात अनुकूल काळ आहे. तुम्हाला माहिती आहे की शेतीमध्ये ज्यावेळी हायब्रिड बियाणं लागतं तर उत्पादन वाढतं पण जेवढं हायब्रिड बियाणं डेव्हलप होतं तेवढं झाडावर रोगराई पण खूप प्रमाणात येते. वाईट दिवसामध्ये आनंद असतो आणि चांगल्या दिवसामध्ये मात्र खूप दुःख होतं, घर बर्बाद होतं. त्यामुळे यशामध्ये आणि समृद्ध आणि संपन्नतेच्या काळामध्ये सुख टिकवणं हे कठीण आहे आणि म्हणून आज आपण चांगल्या काळामध्ये असल्यामुळे भविष्य काळामध्ये आपलं जे उद्दिष्ट आहे ते लक्षात ठेवून आपल्याला सुखाने कसं होता येईल याचा विचार केला पाहिजे. बट परफॉर्मन्स ऑडिट इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन फायनान्शियल ऑडिट. आपल्यापैकी प्रत्येकाचं तुम्ही कधीतरी आपला आत्मपरीक्षण करून आपण सगळ्यांनी आपलं परफॉर्मन्स ऑडिट केलं पाहिजे. राजकारणात काय आहे लोक खूप हुशार आहेत त्यामुळे आम्ही सगळे लोक काय करतो की आम्ही दुसऱ्यांना मार्गदर्शन करतो पण स्वतःच्या जीवनामध्ये जे बोलतो त्याप्रमाणे वागतो तसं नाही. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये माझी मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की या 2 वर्षामध्ये आपण गेल्या 15-20 वर्षापासून जो गोव्याकरता एक विकासाचा कार्यक्रम आखलाय ती जी व्हिजन आहे तिचा एकदा शांतपणे पुन्हा एकदा अभ्यास केला पाहिजे. असं म्हटलं जातं की यू कॅन डोनेट आय बट यू कॅनॉट डोनेट व्हिजन. 3 महत्वाच्या गोष्टी आहेत: एथिक्स, इकॉनॉमी, इकॉलॉजी अँड एन्व्हायरमेंट. आणि गोव्यामध्ये NGOज खूप आहेत विशेषतः पर्यावरणाच्या ह्याच्यात काम करतात. इकॉलॉजी आणि एन्व्हायरमेंट हेही महत्वाचं आहे. त्यामुळे मी मागे आलो होतो मनोहर असताना इथला कचऱ्याचा प्रकल्प पाहायला गेलो होतो. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मॅनेजमेंट. आसगाव घर मोडपाच्या प्रकरणातलो वादग्रस्त DGP जसपाल सिंगाची बदली. IPS अलोक कुमार गोयचो नवो DGP जाता. आसगावच्या आगरवाडेकार फामिलीच्या घर मोडपाच्या प्रकरणात
डीजीपी जसपाल सिंगान कारवाय करूंक दिवंक ना म्हणून हणजूणचो निलंबित पीआय प्रशल देसायान मुख्य सचिवान केल्ले चवकशेत डीजीपीक एक्सपोज केल्लो. डीजीपीची ट्रान्सफर जाली, नवीन डीजीपी आयलो, खूब पेंडींग आशिल्ली. दुसरो तो डीआयजी कोण जो सस्पेंड जाल्लो पळय ताजी ट्रान्सफर जाली. कोण दोगांची वांगडाच इन्क्वायरी फुडें तो विषय होम डिपार्टमेंट पूण स्टेट गव्हर्मेंट तेजेर आमी रिकमेंड केला न्ही होम डिपार्टमेंट. आसगांव प्रकरणात पूजा शर्माक अंतरीम थाकाय ना. सत्र न्यायालयाच्या निकाला आड पुजाचो हायकोर्टात अटकपूर्व जामिनाक अर्ज. फुडले सुनावणे मेरेन अटकेंतल्यान थाकाय दिवची म्हणून पुजान मागिल्लें. कोर्टाचो न्हयकार. फुडें सुनावणी सोमारा दवरल्या. पुलिसांची टीम गोंया भायर सोदून आयली. पुजा पुलिसांच्या हाताक लागना. On Monday and protect us. They were not inclined to protect us. So it is listed on Monday. So what are the grounds for criminal revision you have made? That the judgment rejecting anticipated bail by the Session Court is not maintainable. In the sense, it is affected by the grounds taken in the name of revision. Interim protection मागताले, but court has not granted any interim protection. Case 15 तारखेक दवरला. Reply घालचो पडटलो. Prosecution will file reply. This case is a serious case where house has been demolished. There is a rioting section is there. So आपल्या केसींनी normally protection once granted and it can remain also. So therefore and no harm because इतले दीस ती केस चालू आसा. अजून ताका ट्रायल कोर्टान लोअर कोर्टान कांय प्रोटेक्शन नाशिल्लें. कोर्ट ऑल्सो वेंट ऑन द सेम प्रिमायज की सेशन्स कोर्टान जेन्ना पेंडींग आशिल्लें एप्लिकेशन तेन्ना कसलेंच प्रोटेक्शन नाशिल्लें. जाल्यार आतां तुका 2 दिसाक कित्याक प्रोटेक्शन जाय अशें कोर्टानूय ताका विचारलां. पूजा शर्माक अटक करप काय ना ते चौकशी करपी अधिकारी थारायतले. पूजा शर्माक अटक जावची अशी मागणी केल्या. Crime branch can arrest Pooja Sharma if found. That the prosecution will decide, the investigation officer will decide if required they will arrest. Thank you. Arrest जाऊ शकता. You can't say जाऊ शकता का ना. Investigation officer will decide. Prosecution ताजेर कितें एविडन्स आतापर्यंत ताजेर कितें एविडन्स आसा ताजेर डिसायड करून इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डिसायड करतले की अरेस्ट करपाक जाय काय नाका तें. पण आमचो स्टँड कोर्टान आसा की आमकां अरेस्ट करपाक जाय म्हणून. राज्याचो मुखेली ह्या नात्यान कायदो आनी सुवेवस्थेची नियाळ घेवपाक मुख्यमंत्र्यान आसगांवा भेट दिल्ली. ताचो अर्थ राजकीय दबाव घालो असो जायना. चौकशी करता तांचेर कोणाचोच दबाव ना. ताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा स्टेटीन कायदो आनी सुवेवस्था आसपा जाय. त्यामुळे अशा एखाद्या ग्रॉस केसीन जर चीफ मिनिस्टर जर स्टेटमेंट काडटा आसत जाल्यार इज नथींग रॉंग इन इट. पण तेच चॅलेंज केला कोर्टान. ऑफकोर्स ते ग्रावंड आसा तातूंत की चीफ मिनिस्टरान म्हणलें कितें स्टेटमेंट. आय डोंट बिलीव की इट इज अ पॉलिटिकल इंटरफियरन्स बी. चीफ मिनिस्टर एज अ हेड ऑफ द स्टेट हॅज अ राईट टू लूक आफ्टर द लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन ऑफ द स्टेट. सो वॉट एवर ही सेड इज करेक्ट. But is it not affecting the investigation? It should not affect. Investigation officer is not pressurized by anybody. Neither the investigation is directed towards any direction. पण इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर आपले काम करता. तातूंत इन्फ्लुएन्स जावपाचे किंवा अशें कितें इफेक्ट जावपाचो प्रश्न येना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. 25 जूनाक संविधान हत्या दीस पाळटले. केंद्र सरकारान अधिसुचोवणी जारी केली. आदली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीन 1975 वर्सा इमर्जन्सी लावन लोकशाय आनी संविधानाचो गळो अंदिल्लो. केंद्रीय घरमंत्र्याची खर टिका. निर्णय काँग्रेसीच्या वरमार. मोदीचेर चढाई. मोदीन खंय 10 वर्सां जालीं अघोषीत इमर्जन्सी लायल्या. गोंय शांत. मात आतां भायले येवन दादागिरी करतात म्हणून निळकंठान हुस्को उक्तायलो. थळावे कांय फुडारी खंय दिल्लीवाल्यांक तेंको दितात. आरोपी गौरव बक्षीन प्लान करून हें कर्म केलां म्हणून मंत्री सुभाष म्हणटा. दादागिरी खंय वाडल्या. आता हे भायले लोक येवन हे पद्दतीची वागणूक आता ही दिल्लीचो कल्चर हांगा उग्र करप आनी आपूण स्वता एक्टिविस्ट म्हणप आनी आपूण कितें तरी तुका म्हाज्या मतदारसंघात म्हाज्या ताका बंदूक बिंदूक कित्याक काडूंक जाय. जे म्हाका 40 वर्सांचे म्हाजे कार्यकर्ते ते आहा थंय
जर एखादो तांकां हात घालपाक जाय तर सहज घालतले, ताका कित्याक पडटा. पण आमच्या कार्यकर्त्यांनी आमी संयम इतके बाळगले, तेच्यान गोंयानूय पळय उलोवंक सुरू केलें आनी कितें कितें केलें, लोकांक वायट दिसलें. तरी पूण आमी तेजेर कांय उरना. पूण मागीर जेन्ना थंयच रावन सोशल मिडियाच्या माध्यमान जें कितें केलें तें बरोबर न्ही. आनी कालूय कोण ते लिडर अशें उलयताले की हांकां अशें करूंक जायना. गोंयचे लिडर जे आहा हेंच्यांनी गोंयच्या लिडरांनी दिल्लीवाले कितको सपोर्ट करप आनी गोंयान शांत प्रदेशांक डिस्टर्ब करता तांकां कित्याक करप. मुद्दाम केला न्ही, बिकॉज सुरवातीक तो देंवता आसतना तेगेलो व्हिडिओ आसा आनी तो सगळे ठरोवन आयिल्ले आसा. इट वॉज हे तुगेलें प्री प्लॅन म्हणटा तुमी. खूब उलयला की PMO ऑफिस कनेक्शन आनी PMO ऑफिस कनेक्शन कितेंय जावं न्ही, पण नोबडी इज अलाउड टू डू सच कायंड ऑफ नॉनसेन्स थिंग्स इन गोवा. तुवें पळयला मंत्री एग्रेसीव जाला काय ना, तो आपल्या मनशाक त्या सायडीन थांबयता आनी हाका सांगता ताणें मातशें ओगी रावात, शांती करात, लेट अस पिसफुली रिजॉल्व हें सांगून तो वता आनी हो मागीर मंत्र्याक टार्गेट करता. हाचो अर्थ कितें, मंत्री एग्रेसीव ना, हो एरोगंटली तांकां वता ब्लॉक करता. दीस इज नॉट फेअर. थँक्यू. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. आता पळोवया नित्य आयिल्ली खबर. Mapsa Additional Sessions Court has dismissed an appeal filed by Parwari Police challenging the order of Mapsa JMFC Court dated 15th October 2015 directing Parwari Police to register FIR against former Tourism Minister Dilip Parulekar for allegedly grabbing the land of Serula Comunidad. Activist and politician Trajan Di Mello in 2014 had filed a complaint with Parwari Police against former Tourism Minister Dilip Parulekar alleging that he has hatched criminal conspiracy with the attorney and other official of Serula Comunidad to grab the land illegally. Trajan Di Mello had also demanded to register FIR against Dilip Parulekar under Prevention of Corruption Act because he had misused his power as minister. But Parwari Police did not register the FIR and then Trajan Di Mello approached the Mapsa JMFC Court. But Mapsa JMFC Court, by its order dated 15th October 2015, found that the primary case has been made out by the complainant. Hence, the police should register FIR against Dilip Parulekar and should investigate the case. But rather than following the order of Mapsa JMFC Court, Parwari Police did not register the FIR against Dilip Parulekar and filed the appeal challenging the order of the Mapsa JMFC Court. But finally, the Mapsa Additional Sessions Court has dismissed the appeal and has directed Parwari Police to register FIR against Dilip Parulekar in effect of the complaint filed by Trajan Di Mello in 2014. Mukesh Kumar for Prudent. येरादारीचे शिस्तीक एन्फोर्समेंट करप ही RTOची ड्युटी. मात 30 ते विसरल्यात. येरादारी मंत्री माविन उलयलो. माविनान RTOक 8 नव्यो गाडयो दिल्यात. तांकां बावटो दाखयलो. RTOन मार्गावेले अपघात कमी करपा खातीर येरादारी शिस्त लावपाचेर देखरेख दवरची म्हणून माविनाचो उलो. Only one thing what is most important and I want to tell, ultimately there has to be discipline on the road. If there is discipline, there will be less accident or no accident. And enforcement is basically our job. Somehow we seem to have forgotten for some time that it is basically our job. It looks like sometimes the police department only has taken over. You see them wearing khaki dress or white dress everywhere and our people are absent. Let them also do, but we also need to do our job. Take it little seriously, I am telling all our officers. We have to ultimately see that people don't break the rules as frequently and as if there is no care for the law at all. And नवीन एक स्थिती अशी जाला रस्त्यार कितेंय केलें जाता आनी कोणाचें केअर ना. आतां नवी गाडी मेळ्ळा वयर वेवस्थीतपणे ते
लायट्यो बीन बसयले काय मातशें भिरांत आसपाली आदले तेंपा बरी भिरांत कशी आसताली आतां कोणाची भिरांत ना I don't want this sort of discipline. I want strict discipline. You all first maintain that sort of discipline and get respect to you all and the department back. जे लोक हाऊस टॅक्स भरिनात तांकां ह्या फुडें पंचायत कसलेच दाखले दिवची ना. पंचायत मंत्री मामीन उलयला. मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन वाडयल्ल्या हाऊस टॅक्साचो फेरनियाळ घेतले. हाऊस टॅक्स रेट कमी करपाचो खंय सरकाराचो यत्न आसतलो. खूपसो वेळ जालो की हाऊस टॅक्स लोक पयशे फारीक करना आनी खूप कमी आसले बोथ इन अर्बन एरियाज एंड रुरल एरियाज. पंचायत एंड म्युनिसिपालिटी सध्या इन्क्रीज केला पूण लोकांचे म्हणणे प्रमाणे खूप इन्क्रीज केला. तो मान्य मुख्यमंत्र्या कडेन डिस्कस करून जाता जाल्यार कितले कमी करपाक मेळटा तें हांव करपाक प्रयत्न करता. चडशे भरिनात ही न्यू संवय भरपा हाडपा जाय. आतां न्यू संवय केन्ना येतली जेन्ना एक मनीस सपोज पंचायतीन वयता कसली तरी सर्टिफिकेट जाय पडटाच. शिक्षणा खातीर म्हणनाका कोणा रेजिडेन्शियल सर्टिफिकेट म्हणनाका इन्कम सर्टिफिकेट म्हणनाका आनी कितें वेगळ्यो तांकां सवलत्यो जाय पडटा तेन्ना त्यो तांकां सर्टिफिकेट पंचायत आतां फुडाराक दिवपा ना ते टॅक्स फारीक केले बगर. सो इट्स बेटर टू पे टॅक्स. बोरयेचो नवो पूल स्टिल्टांचेर जातलो. केंद्रीय मंत्री गडकरीचें उतर. बोरयेकाराचें शिष्टमंडळ मेळ्ळ्या उपरांत गडकरीच्या निर्देशांचेर तांच्या मंत्रालयाचे अधिकारी बोरये सायट इन्स्पेक्शनाक पावले. थळाव्या शेतकारां बरोबर उलयले. केंद्रीय मंत्र्या बरोबर उलोवन ते सर्वे रिपोर्ट दितले. गडकरी इशू वेवस्थीत हाताळटलो म्हणून आमदार मंत्री आलेशाक खात्री. काल आमी आमची सगळी समस्या दिली आनी आमी ताका मेमोरंडमूय दिले आमचे कितें रायट फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट. सो देन ही सेड बाबा हांव तुमकां तांकां फाल्यां टॅक्नोलॉजीन आनी कन्सल्टंटांक हिंगा धाडटा तुमी दाखय तांकां कितें जाय ते कितें करतले ते. एक्चुअली आज आमी जमा जाल्ले हिंगा तांकां दाखोवंक आमची शेतां खाजान कितें आनी कितें करून पांये भितर वता आनी कशें आमची शेतां पिड्यार जातले ते. पूण ते येयले आनी तेणें हांवें तांकां दाखयलें वॉट इज खाजान CRZ गोवा केरला and greater Mumbai. They are satisfied. What I am saying is correct. There is no activity, that is construction activity permissible in Kazan land, which they understood very well. And I was very grateful of theirs that in short, he understood the process. मंत्री आणि थळावो आमदार एलेक्स म्हणटा केंद्रीय मंत्री गडकरी प्रश्न सोडयता. ब्रिज खंय स्टिल्टांचेर बांदतले. Dr. Pramod Sawant was told by our union minister to look into the grievances of the people. The farmers expressed their views. The farmers' main concern was regarding Kazan land being acquired. The nice thing about it, all spoke in one voice, wherein they said we require a new bridge. Now the issue is which side the bridge should be built, what should be the alignment of the bridge. It was originally proposed to acquire 60 meters, which our union minister has assured that he will do his best to acquire the bare minimum that is necessary. He also assured them that the bridge would be built on stilts. मजगती केंद्रीय मंत्र्या वांगडा उलोवन सर्वेचो रिपोर्ट दितले म्हणून अधिकारी उलयले. आज जो मिले थे अभी टाइम लगेगा. अभी उनका जो उनको कहना था वो बात सुना, उनका प्रॉब्लम क्या है वो हम लोगों ने सुन लिया और इस पे फर्दर डिस्कशन सरकार करेगी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हुबळीचो सिद्धारूढ स्वामी मठ ट्रस्ट प्रुडंटा बरोबर 19व्या शेंकड्यांतलो संत सिद्धारूढ स्वामीचेर डॉक्युमेंटरी करता. हुबळी मठाच्या मुखेल संकुलात जाल्ल्या बसकेत हो निर्णय जालो. प्रुडंटाचो संचालक ऑपरेशन जो लुईस आनी ह्या डॉक्युमेंटरीचेर काम करपी प्रुडंटाचो एसोसिएट प्रोड्युसर राजेश नायक आनी तुळशीदास च्यारीचो मठात भोवमान जालो. ಇವತ್ತೇನು ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರುಡೆಂಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟೀಮಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. अगर आप गोवा में रहता था, मैं तभी 2 इलेक्शन में आया था, मैं उधर गोवा स्टेट इंचार्ज बना के 28 to 30 मठ्स गोवा में भी सिद्धार्थ स्वामी जी का है उधर भी. उसमें इफ़ यू वांट थोड़ा ऐड कर दिया रहता तो जो गोवा में मठ है सिद्धार्थ स्वामी जी का, तो कर्नाटक वाले को भी ये बहुत इन्फ्लुएंस हो जाता है. सिद्धार्थ मठ स्वामी जी सिर्फ हुबली में या कर्नाटक में नहीं है,
आउट ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र और गोवा में भी ज़्यादा इसका भक्त लोग हैं. और ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಈಗ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿದಾಗೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದಿರಿ. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ. ಉಳಿದ ನಮ್ಮ ಟೀಮು ಕೂಡ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಹುಬ್ಳಿಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇನು ಬಂದಾರು ಅಷ್ಟರು ಕೂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಅಂತ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿದೆ सिद्धार्थ, अगर आज मैं इधर आके खड़ा होके एक MLA के नाते बात कर रहा हूँ तो उसका आशीर्वाद सिर्फ सिद्धार्थ मठ स्वामी जी का है. My dear friends, the selfless Saint Swami Siddhartha Swami Ji is a true example of peace and kindness. He mingled with seekers of knowledge of different hues and cries. He never discriminated his devotees on the basis of caste, creed, color, gender, language, religion, and economic status. He was indeed a great teacher, philosopher, guide to millions of people who approached him for solace and happiness. It gives Prudent Media true happiness to participate in this noble venture with the senior committee of the Siddhartha Swami Mutt. ओसनोडा ते पंढरपूर वारीच्या गाडयेक सोलापूर महामार्गार अपघात. गौरी कुडतडकार म्हणटा ती कोलवाळची बायल सोंपली. 2 जाण जखमी म्हणून कळटा. तिका जिवाक बरें दिसना म्हणून ती खंय गाडयेंत बशिल्ली. नेमको तेच गाडयेक एक्सिडेंट. इनोवा फाटल्यान हाडून मोकली. वचपाक केन्ना गेल्ली हांगातल्यान? 4 तारखेर. 4 तारखेर. आनी तुका केन्ना कळ्ळें तें? म्हाका आतां कळ्ळें, सकाळीं फुडें. हांव कामार आसलो. कितें म्हणून जालें म्हणून? म्हाका म्हणाले आई हॉस्पिटलान या. पूण ज्या भशेन लोक उलयतले त्या भशेन म्हाका कळ्ळें कितें व्हडलें जालां म्हणून. आयज तसोच एक ऑस्नोडचो जो ग्रूप 70 जाणांचो जो ग्रूप हो बाई चलत वयता आसतना एक वायट घडणूक जाली तेंच्या मदीं. म्हणजे जी ती चलन वयता आसतना 10:30 पावणे 11च्या दरम्यान ती चावी रावल्ल्यानी एक गाडी तांकां आसता केन्ना पांय बीन वळ्ळे बीन जाल्यार किंवा जर बरें दिसना जाल्यार ती तेंची ते गाडयेन बसतात ते मातसो रेस्ट घेवपाक लागून. ह्या हितून जी एक रेवडकी ती बायल जी वारकरी ती गाडयेन बसलेली आनी तिच्या बरोबर तिची आनी इल्ली बायल बसलेली आनी फुडल्यान त्या गाडयेचो ड्रायव्हर आसलो. फाटल्यान एक भरगांव कार येयली आनी त्या कारीन तेंची ती वॅगनर गाडी आसा तिचेर धपको मारलो आनी त्या धपक्यान त्या एक्सिडंटान ती जी गौरी कुडचडकर ही 65 वर्साची बायल जी वारकरी तिका आगताक मरण येयलें. आनी जी इंजर्ड आसली ती सुरेखा शिरोडकर इंजर्ड, तिका तिचो हात फ्रॅक्चर जाला. आनी तसोच तो गाडयेचो जो ड्रायव्हर आसलो वॅगनरीचो तो साबाजी घाट हेका कमरेक मातसो मार लागला. फोंड्या 4 मंत्री आसात मात उदरगत ना. डेमायज खर्चाचे फेन्सिंग हाडटात आनी ताचेर सबसिडी दितात. हैदराबादची गोंयांतली कंपनी गोंयकारांकूच कामावेल्यान काडटा. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजयाचो आरोप. बीजेपीत वचून मंत्री जावपाचो ना विजय सांगता. विजयाचो फोंड्या जनता दरबार जालो. लोकांचे इश्यू विधानसभेत काडपाचें उतर. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची सबसिडी पेंडींग घेवन आयलो. एग्रीकल्चर मंत्री हांगाच कोल्हापूर नाजाल्यार बेळगांवच्यान दोबराक रेंज आनी ताजेर 50% सबसिडी दिता. सो हातून एक रॅकेट आहा. रस्ते कांय एक्सपान्शन जावंक शकना आनी एंटायर शिरोडा दिवपाक काडला. सैनीक स्कूल म्हणटा थंय 1.5 लाख स्क्वेअर मिटर डोंगर खाता. दुसरे सायडीन इस्कॉन येता. शिरोडेकारां खातीर दोनूच ना. ते कोण तरी उखलून व्हरपाचें आहा हें सिद्ध जाल्लें. शाहजहानाचो कला अकादमीचो मॉडेल तो फक्त कला अकादमीनूच ना, तो हांगा केरये वचून पावला. लोकांच्यो समस्या आसा आतां इतले इश्यू नवीन एसएमई रेज करपाक ट्राय करतले किंवा सरकार तुमचो न्ही तुमचे खातीर न्ही हें सांगचें पडटलें.
कंपनी बरी चलता गोंयांत आहा गोंयचे वर्कर गोंयांत जर तांकां काम मेळना जाल्यार खंय सोदपाचें तांकां आनी अनएम्प्लॉयमेंटाक आमची हायेस्ट पर्संटेज आहा गोंयचे शिकिल्ले तरणाटे भुरग्यांक गोंयांत नोकऱ्यो दिवपाचेर सरकारचो फोकसूच ना हांगा इतले मंत्री आसून पसून प्रोजेक्टां उपोज जाता कित्याक जाता कित्याक हम करे सो कायदा आनी ते बुलडोज करूंक सोदतात बुलडोज करूंक लोक तयार ना हे लोक काटार पास जाल्ले आमदार काटार पास जाले आनी मागीर मंत्री जाले आनी मंत्री जावन थंय कांय काम करना हे सगळे गोंयची जनता पळयता आनी फोंडेकारांक हांसतात हांव ऑपोजिशन म्हणून केन्नाच फिक्स जायना स्ट्रॉंग आतां आसा आनी फाल्यां वीक जातलो अशें हें ना सेकंड बीजेपीन भितर वचून मंत्री जातलो अशी इच्छाय ना जावचोय ना. सनबर्न हे खेप उत्तर गोंयांत न्ही दक्षिण गोंयांत सनबर्नान सोशल मिडियार जाहीर केला. इडेमाच्यो तारखो त्योच 28 ते 30 डिसेंबर नवो चॅप्टर सुरू. म्युझिक आनी अंडर वॉटराच्या अणभवाक तयार रावात म्हणून सनबर्नाचो पोस्ट. 17 वर्सां जाली सनबर्न उत्तर गोंयांत जाता. युरी म्हणटा उत्तरेत ड्रग्स पातळायले आतां दक्षिणेत सूड घेवपाचो सरकाराचो प्लान. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.